सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुका धावडावण आमचो जिणे अंकर कुर्पेन केल्याय सत्कार सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुका धावडावण आमचो जिणे अंकर कुर्पेन केल्याय सत्कार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचनो पवित्र काळाच्या चवथ्या इतराची देवस्तुती संभ्रमूंक एक कुटाम जावन आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती सोमेच्या उजवाडान जियोंक आमकां आपयता. पातकी जिणी वळखूंचे म्हळ्यार देव आमचो मोगाळ बाप म्हूण समजोवचें मात न्हय, बगार ताचे वैयक्तीक अनुभव क्रिस्ताद्वारी जोड घेवचो. सोम्याचो उजवाड आमचो करून घेवच्याक जाय असची मजत या आमिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्तदय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, प्राजीत काळाचो चवथ्या आयताराची देवस्तुती आज आचरण करता आसतना आयचो संदेश आमकां दिता. देव आमचो वर्तो मोग करता आनी ह्या मोगाचो गुर्त जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां सडवण दिवच्या खातीर. ताजे थंय आमचो भावार्थ दवरून आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आपयत आसतना त्याच सोम्याचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करया. फावो त्या रितीन आमिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सरपुतीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता. मनान चिंतून सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या वसत भगवंत सदा संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत सोम्या काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोम्या काकुत प्रार्थुया. देवा आमच्या कणवळ्या बापा आमा पातक्यांक बक्षाने दिवन परतून तुजे वेंगेंत घेवच्याक अपरिमीत मोगान तुवें एक आजापाचो उपाव येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपण होस अप्रमीत मोगाचो घूट येवची आसा त्या दाबाजीक पास्क परबेंत आमी संभ्रमता. तर ही परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक हुरपेवन काळजाचे आतुरायेन आनी तरतरीत पावलान आमी फुडें वसा शंकर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजक आनी लोक विश्वासी रावले नान. तांणी राष्ट्राच्या कांटाळ्याच्या करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्पराक जेरुजलेमाम पवित्र केलें तांचें मंदीर बश्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजा देवान आपल्या दुता उदेशी
तांकां परत सत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकाची आनी आपल्या निवासाची सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुताचो केबदायो केल्यो, ताचे सत्रायेन तिरस्कार केलो आनी तांच्या प्रवादाची निंदा केली. अशें सरेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बाचावेची वाट कसलीच नासली. तांणी देवाच्या मंदिराचे भस्म केले, जेरुजालेमाचे पागोर कोसलोवन गेले, तांच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूचो नाश केलो. तालवारीक सांपडोवन मोरानांतल्यांक तांणी बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराच्या आनी ताच्या पुताची गुलामां जाली. सरेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगली उतरां खरी जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें पाळूंक नातिल्ल्या साबताचो विशय बोईंक मेळासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सेरुसाच्या पयल्या वर्सा सरेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयली उतार खरी जावच्याक सरेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राजान तोडी आनी बरपी ही आज्ञा परगट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सेरूस अशें सांगता, सरेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराचे सर राजा म्हज्या आदीन दिल्यान आनी हांवें जुदास आसा त्या जेरुजालेमाक ताच्या मनाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें तांच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तो जेरुजालेमाक फाटीं वचूं आनी ताचो देव ताचे सोवे आसूं. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. बाबिलोनाच्या न्हंयतडीर बसोन सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतेल्या. तडीच्या लांब दिगरुकाचेर आमची विणी उमकाळून आमी बसतेल्या. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तेदना आमकां गुलाम करून वेल्ले ते आमचे लागीं गयाना विसारताले. वय आमकां धमकितलेच आपणाक खुशाल करूंक. सियोनाचेर एक गीत गया म्हणून मागताले. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सरेस्पराची गितां फरके गांवांत आमी कशी गावची. तुका जर हांव विसरन ये जेरुजालेमा म्हजो उजवो हात सरूंक जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब घट जावं. सा पावलान एपेसगराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, पूण आदार काकुटी भरलेल्या देवान
आमचं ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमच्या क्रिस्त सवय पुनर्जीवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवून मेळ्ळी. क्रिस्त जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयली आनी ताचे सवय सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्त जेजू मारिफात आमकां दाखयल्ले काकुळटे वरवीं आपले कृपेचें दायज केदें व्हरते म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत कसो ताणें केल्ल्या ह्या योजनेचो शेवट. ताचेर विस्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडून लाभले जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाचेच हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. देवाचें उतारें. देवाचें बरें. उबी रावया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. देवान संवसार सोय वसोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मंतेल्यांक सस्नाचें जिवीत लाभच्या. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसो. सांजो आमपो मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशें मोयजेन अरण्यान सर्पाक उबारलो तशेंच मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो वळ ताका सत्मंतेल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत्मंतल्या कोणाच नास जायन जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सत्मंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मनिना. ह्या कारणा पासत ताची नीत येदोळस जावन जाल्या. ती नीत अशी आसतली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपलीं कर्तुवां कठीण जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपणा धरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हणून तो उजवाडा सशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तसलें तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावच्या खातीर उजवाडा सरशीन येता. देवाचें शुभ वर्तमान. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक अपुर्बाची काणी अशी आसा. थोडे म्हणटा ते नीज घडीत म्हणून. सबार वर्सां पयले म्हणजे 1930 तसल्या इसवेंत पयल्या गांवांत युरोपाच्या गांवांत जाल्लें म्हणटात. ह्या वेळार थंयसर एक अशी सिस्टम आसली, ब्रिज कितें आसा, ट्रेन पास जातना ते ब्रिज तांणी बंद करचें काम आनी
थारूप आसतना ते ब्रिज उक्ते करचे काम. ते कोण एका मनशाक दवरलो, ताजें काम आसलें ते ब्रिज कंट्रोल करचें. आनी ताणें कितें जालां थंयसर तयार आसूंक जाय की ट्रेन येवचें सैरन जातना ताणें तें व्हील गुंडावंक आसलें आनी तें ट्रेन ब्रिज कितें उक्तें आसलें रेला पाटो तो बंद जाता. आनी कितें जालें थारू पाशार जावचें आसतना तें उक्तें धरूंक आसलें आनी अशें थारू पाशार जावचें आनी हाचें काम सगळो वेळ तें पळोवचें. आनी एक दीस हो मनीस आपल्या ल्हानशा चरक्या भुरग्याक ताच्या कामाच्या जाग्याक हाडून येता. सकाळीं ते पावुलेंस इल्लोसो वेळ तो भुरग्या सांगात आसता. उपरांत तो ताच्या कामान मग्न जाता आनी चरक्या भुरग्याक थंयसर सोडता. आनी भुरगो त्या ट्रेना पाट्यार रेला पाट्यार पसून कळोन आसलो. तो कामार मग्न आसलो, ताका वेळ गेल्लो कळना ह्या कामाच्या मनशाक. तक्षण ताका सैरन आयकल्ले आवाज जाता. ते जाल्यार एक तारू वसोंकचे खातीर ते रेला पाटो उक्तो आसलो आनी ट्रेन येवंक जालें. ट्रेन येवंक जातना ताणें तक्षण वचून तें कितें गुंडावंक आसलें गियर आनी ह्या वेळार ते पाटो एक जाता आनी ट्रेन सलीसायेन तो ब्रिज उतरोंक ताणें थंयसर तेजें काम करूंक आसलें. आनी अशें तो वचून धांवून तें चालू करता म्हणटना कितें देखता ताका एक शॉक थंयसर राखून आसलें. जो चरको भुरगो त्या ट्रेलाच्या फाट्यार कळोन आसलो आनी वेळ ना. ताचे मुखार एक संदिग्ध परिस्थिती. वचून भुरग्याक थंयच्यान खाण ते गुंडावचें गी वा हे शिदा आपयनासतना गुंडावचें. एक संदिग्ध परिस्थिती. आपयल्यार भुरग्याक आयकना. भुरगो ताच्या खेळान मग्न जाला. ट्रेन येवचो आवाज आयकत एका संकीर्ण परिस्थितीन तो वळख जालो. ह्या मुखार ताका एक विंसवणी आसा. विंसवणी इतलीच की एक आपणाचो भुरग्याचो जीव राखचो आनी ट्रेनार आसल्या 100 आसच्या लोकांचो प्राण काडचो वा त्या 100 आसल्या लोकांचो जीव उरोवचो आपणाच्या भुरग्याची बली भेटोवची. एका कश्टांच्या परिस्थितींत आसता. कितें करायचें म्हूण कळना. अकरेक आपणाची जबाबदारेची गंभीरता समजून काण घेता आनी ते रेला पाटो पाटी हे करचे खातीर हे व्हील गुंडायता आनी ते ट्रेनाचो पाटो एक जाता. ट्रेन लागीं 450 तरणाटे लोक त्या ट्रेनार आसलो. त्या ट्रेनार पाशार जाता आनी अकरेक त्या ट्रेनाच्या पाट्या बंदा भुरगो पडोन मरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हाचे सुवार्थेंत आसचें एक भोव अपूर्वचें वाक्य जो हांव वांजेल 3रो आवस्वर 16वी वळ आमकां सगळ्यांक ते बायहाट आसूंक जाय. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडून दिलो. ताका सतपणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक पगार तांकां सासणेक जिवीत मेळच्याक. कशें तें घडीत वा काणी ती घडलेली आसा तस प्रकार सगळ्या संवसाराच्या मनशाक कळ्ळो पातकांत नाश जायना जावच्याक देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारेक धाडलो. देखून देव म्हजो मोग करताय गी म्हणलो एक सवाल तुवें विचारलें जाल्यार देव म्हजो मोग करता गी. प्रूफ कितें म्हूण कोणें विचारलें जाल्यार देव बाब दाखयता, पळय म्हज्या पुताक कुर्सार तो घालता तुजो मोग करचे खातीर. देखून कोणें एक मेसेज हांवें वाचतली अपूर्बायची मेसेज. तो बरयता, हांवें चिंतलें मोगाचो गुर्त म्हळ्यार एक तांबडे काळीज. जायते फावटी वॉट्सॅपार आमी धाडटा. हांवें चिंतलें मोगाचो गुर्त म्हळ्यार एक तांबडे काळीज. पूण म्हाका उपरांत समजलें मोगाचो गुर्त काळीज न्हय, बगार कुर्सायलो जेजू आनी तो कुरीस. देखून मोग कितलो म्हूण आमकां सांगचे खातीर तसो सोमी कुर्सार घालता, आपल्या हात उबारून म्हणटा म्हजो कितलो मोग केला सुम्या म्हणल्यार जाप दिवन म्हणटा हांवें तुजो इतलो मोग केला म्हणटा आनी कुर्सार घालो न्हू आपणाचो जीव आमचे खातीर तो भेटयता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो मोग म्हळ्यार तो. देवाचो मोग म्हळ्यार दिवचो मोग तो. देवाचो मोग म्हळ्यार मोरचो मोग तो. देवाचो मोग म्हळ्यार सॅक्रिफायस मोग करचो. देखून दुखता पर्यंत करचो मोग म्हळ्यार तो देवाचो मोग. देखून ह्या कर्जमाच्या काळार ह्या चवथ्या आयतारा देवाचें उतर नियालता आसतना आमकां देवाचे उतर असो संदेश दिता. खरेंच म्हजो काळ कित्याक, समेचे कश्ट कित्याक, हे सगळें म्हज्या
आनी तुज्या मोगा खातीर, म्हज्या आनी तुज्या बाचावा खातीर. देखून आयच्या सुवार्तेंत देवाचें उतर म्हणटा, देवान संवसाराक आपल्या पुताक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, संवसाराक जजमेंट दिवच्या खातीर न्हय. जर देवान आमची नीत केली जाल्यार ताज्या निती मुखार कोणी फावो न्हय रावोंक. कित्याक आमी सगळीं ताज्या नितीच्या फर्मानाक फावो, ताज्या नितीच्या शिक्षेक फावो. देखून देव आपली अपरिमीत काकूळत दाखयता, आपणात आमचे ते अपरिमीत दयाळाय दाखयता, आपण ते खनवळाय दाखयता. आनी ताजो गुर्त आसा हाजे पयल्या वसाप होजया प्रवादीच्या पुस्तकांतले. थंयसर कितें घडटा? होजया प्रवादीचो पुस्तक मोगाचो पुस्तक म्हूण वलयतात. होजया प्रवादी मोगाचो प्रवादी म्हणलें नांव ताका आसा. कित्याक देवाचो मोग कितलो विस्नार, कितलो उदार म्हणलें होजया प्रवादी आपल्या प्रवाद्या पुस्तकांत आमकां जायत्या गणिता मुखांतर कळीत करता. हाच्या पयल्या बसपान तेंच आमकां परत सांगता. इस्रायलाचो लोक, इस्रायलाची परजा तांचें लक्षण कितें आसलें? देवान तांकां सांगलें, म्हजी परजा तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे पाळा, म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेया, म्हजे उपादेश पाळा, निती प्रमाणे चला. ते सगळे सांगल्या उपरांती इस्रायलाची परजा देवातावन पयस वेतात, मुर्ती परजा करतात, अन्य देवातावन फाटल्यान वेतात, खोटेपण आदारतात, अनिस्कलपण आदारतात. देखून देवाक बेजार जाता, देवाक बेजार जाता. पूण देव इतले बेजार जाल्यार त्या इस्रायल परजेक शिक्षा दिवंक तयार जायना. बगर तांकां आनी एक अवकाश दिता, नास करिना. तांच्या देव तांकां सूख करतना शिक्षा दिता वय, पूण तांकां नास करिना. कित्याक देव म्हणटा, हांव म्हज्या परजेच्या मोगान भरला. तो दिवचो मोग तो उदार मोग. कित्याक आपल्या विंचलेल्या परजेक देव केदींकच सांडून घालिना. पूण देव कितें आशेता? आपल्या परजेत हांव देव आशेता विश्वासीपण. देव आशेता आपल्या परजेत हांव प्रामाणीकपण. देव आपल्या परजेत हांव आशेता ताच्या उपादेशा प्रमाणे आमी जियेवंक जाय म्हणून. देखून असो संदेश हाचे पयल्या वसाप आमकां दिता. हाच्या सुवार्तेंत आमी आयकले, निकोदेम जेजू लागीं येवन सवालां घालता. एक फरिसेव पैकी सम्याचो गुप्ती फाटलाव केल्लो एक मनीस म्हळ्यार निकोदेम. जेजूचो मोग ताका आसलो, जेजू फाटलाव करी जाय म्हण ताका आशा आसली. पूण तो उरल्यांक पळोवन भियेतलो, उरल्या फरिसेवांक पळोवन तो भियेतलो. जर आपूण सोम्याचो फाटलावदार म्हण कळीत जालें जाल्यार लोक म्हाकाय फरिसेवाच्या त्या पंगडांत हांव भायर घालतात म्हणलें भें ताका आसलें. देखून कितें जालें, तो जेजू गुप्ती येवन मेळचें आहलें, खावळो कांतान येवन मेळचें आहलें, राती येवन मेळचें आहलें. आनी निकोदेमाचें आनी सोम्याचें संभाशण. जेजू म्हणटा, देवाच्या मोगाचो गुर्त कितें? तेंच हांवें म्हणलें उतर, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. ह्या एका वाक्यांत भावानो आनी भयणीनो सगळें जेजूचें जिवीत आटापून आसा. ह्या सगळ्या ह्या उतरांत जेजूचें मिसांव आटापून आसा. आनी एका सगळ्या वाक्यांत जेजूचें कश्ट, मरण आनी पुनर्जिवनपण आटापून आसा. देवाचें उतर म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की, देवाचो मोग इतलो उदंड गी, इतलो उदार गी, आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. म्हणजे जेजूचे जल्म ह्या उतरांत आटापून आसा. सोडवणदार स्वामी जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. ताका सतपणतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. कित्याक आपल्या जे मिसा वेळार सोम्यान परत परत तेंच दाखयलें. जावं करून ओपारी सांगच्या मुखांतर, जावं करून पिडेसांक गूण करच्या मुखांतर, जावं करून पातक्यांक बोक्सांनी दिवच्या मुखांतर, ह्या सगळ्या घडितांनी देवाचो मोग सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या परगडचिन्या वेळार आमच्या खातीर दाखोवन दिलो, आपल्या परजेक ताणें दाखोवन दिलो. आनी ताका सतपणतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. देखून आमकां कितें आपोवणें? आमकां आपोवणें तेंच सोम्या थंय आमची पातयेनी दवरची, ताचे वयर आमचें जिवीत बांदून हाडचें. न्हय आमी खावळोकांत जियोवचें, बगार उजवाडांत जियोवचें. आयच्या सुवार्तेंत सोमी तेंच म्हणटा, कोण काळोखाचो मोग करता, पातकाचो मोग करता, तो उजवाडाक येवंक आशेना. कित्याक ताची कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान काळोखांतच जियोंक तो आशेता. पूण कोण उजवाडाचो मोग करता, कोण सताच्या वाटेन चलता, तो देवाक मानता
आनी तो उजवाडाच्या वाट्यांतल्यान चलता. देखून देवान ह्या संवसाराक सडवणदाराक धाडलो आमचे मुखार एक विंसवण दिल्या. आमी एक विंसवण करूंक आसा. विंसवण साताची वा फटीची, विंसवण उजवाडाची वा काळोखाची, विंसवण बऱ्या जिविताची वा खोट्या जिविताची. आमी दोनीर पांय दवरूंक जायना. देखून समीस म्हणटा सुवार्थेंत तुमी दोगां धन्याची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याचो तो मोग करतलो आनी एकल्याची बेपरवा करतलो. देखून देवान आपल्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. आमी ताजो सडवणदार म्हूण वळखून घेवंक जाय, ताजो पाटलाव करूंक जाय. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा हें देवाचें उतर नियाळ करता आसतना आमकां पयलें हांव पळोवनें आमी आमचो भावार्थ सोम्यातय दवरचो. सोम्यातय आमचो भावार्थ दवरचो म्हळ्यार आमी काळोखांत जियोवचें न्हय, काळोखाची कामां करचें न्हय, पातकांत आमी रावचें न्हय, बागार उजवाडा सरशी येवचें आनी उजवाडांत जियोवचें. कित्याक सोमी जावन आसा उजवाड आनी ताच्या उजवाडांत आमी जियोवंक जाय. दुसऱ्यान मुखाच्या भाव भयणीनो, सडवणदाराक वळखून घेवचें म्हळ्यार आमी जेजून केल्ले बरे आमी मोग करचो. सोम्याचो मोग तो निस्वार्थी मोग आनी आमकां हर एका दिसा तेंच आपोवणें, निरंतर आपोवणें. जशें सोम्यान म्हजो मोग केला तशें आमी पेल्याचो मोग करूंक जाय. जो आमच्या वांजेलांचो मी तेंच म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावूंक जाय. खोने वा जाणें सोम्याचो मोग अनुभव केला, जाणें सोम्याची काकुळत अनुभव केल्या, तेंच आमी हेरांक वांटून घेवंक जाय. आनी तिसऱ्यान जशें सोम्यान कुर्सार्थावन भोगशिला तशें आमी पेल्याक भोगसूंक जाय. हेंच आमकां हो प्राजिताचो काळ दितले आपोवणें. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचो अपूर्व रितीन मोग करता. जो मोगाचो गुर्त जावन आसा जेजू, देव जावन आसा मोग, जेजू जावन आसा मोग. तो मोग आमी अनुभव करया. एवकारेसांत त्या मोगाक आमी स्विकार करया. मोगान भरलेली मनशां जावन तो मोग म्हज्या भाव भयणीतय आमी वांटून घेवया आनी ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी प्रगट करुया. सतमंता देवाक, सर्वपदवीरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता एकल्या पुता आमच्या सोम्या, जो पवित्र आत्म्यावर करपी संभावलो, अंकुवार मृत जावन जल्मलो, पण स्मृतकाल ताणें कश्ट असले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सरकार सदलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोली पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पदकांचे भोगसाने, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप, आमची मागणी बापा समोर बेठोवन दिवया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जिने पयण्याचे पवित्रपण समजून सर भावार्थी परजेक क्रिस्ताची जिव्यानी पवित्र मंदिरांत जावंक देखीवन जिने आदर्श फावो कर म्हूण लाभय म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी वावरून लोकांच्या गरजांक स्पंदन करूंक आनी हर एकल्याच्या जिणे पयणार शांती समाधानाचे दूत जावंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी भावार्थ आनी तांचो महत्व समजून पवित्र सभेन क्रियाळ संदेश जावन भावार्थांत वाडोवंक आनी तांणी तुज्या पुता क्रिस्ता मोगान पजळीत पवित्र मंदिरां म्हणलें मानून घेवन जियोवंक तांकां कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त प्रायवंताचेर आनी कुडीचे ऊन आनी आस्कत काय कश्टूंच्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल आनी तांकां बरी भलायकी दिवन
बळवंत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाचे संरक्षण करच्या सोजेरांक भलायके शेतांत वावुरच्या वैजांक सर समाजेन सेवकांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी तुजो मोग समजून आमचें जिवीत तुजी पवित्र मंदिरां करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा खालतेपणी मुखार पेटोवन दिल्ली मागणी दयेन तूं आयक. आमच्या गरजांक पाव. तुज्या पुताचो मोग करून तुजो पाटलाव करूंक आमकां आदार दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन मोचे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संवसारिया पयना जावन एक करे बलिदान पातकी जिले मोचे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया संवसारिया पयना जावन एक करे बलिदान जीवन मोचे सोमिया कोते देणे म्हाका संवसारिया पयना म्हज्या भाव भयणीन आमचे हे बलिदान सर्वदार देवा बापाक मानता तसले जावन दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या अभावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या दयाळ बापा आमकां सासणाची सडवण हाडटा ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक नेसल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमचे सजिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशांच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसा उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप सबलेल्याक मरणांतले वाटोवंशाक मोयचे नारायणांत पितूरचो सोरोप उबारलो तशेंच येवकोणांतलो सोरोप सबलेल्या आमकां सासणाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजे सासणेक जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्या सपुता कुर्सार उबारूंक अगणीत जनवायेन आनी मोगान तुवें येवजिले. भावार्थान ताजेर दोळे घालतात ती मरणाच्या फर्मानांक संपडनात पूण तांचे तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेज देवदूता आनी भक्ता संगाती तुजे जानवायेचे आनी मोगाचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit,
पवित्र दरबारांचो सर्वेस परतून सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पराचे नावी येता ताकाचे जय 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 ओ सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरे जवान जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bavar so good for God to ya. Jesu melo, Jesu जीवन सालो, Jesu नव्या घेतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखमळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगता बागेवन जुजा तिच्या पती सांगता बागेवन धर्मदुतां आशिसीच्यो सांग फ्रांसीस आनी सांग क्लारा आनी सोर काळे तुका मान वेल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून सम्यान शिकयले प्रार्थन आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळलें पडोवंक नाका
पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायनांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानत रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचे खातीर आमच्या मोगा खातीर देवान आपल्या एकल्या सुपुताक धाडलेलो हो सडवणदार देवाची शेळी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सहभागी. ते म्हणजे भितर येवचे म्हाका भाग फावना पूण ज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. हांव भुकेलो म्हाका ताबयले तानेलो ताका पियेव दिले. दयेन आनी प्रितीन म्हाका सलयले तयार केला हांवें सर्गीचे. स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. हांव निराशी आसता आशा दाखयली बंदेंत आसता म्हजी पेट गेली. दयेन आनी प्रितीन म्हाका सडयले तयार केला हांवें सगळींचे. स्वीकार केली तर तुमी दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुमी स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. स्वीकार केलो. तो असलो म्हाका नेसयले परको असलो तुमी बिडार दिले. दयेन आनी प्रितीन म्हाका सोडयले तयार केला हांवें सगळींचे.
स्वीकार केली तर तुम्ही धवळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो येलो आसता सेवा सगळी पिढी सल्ल्या वेळी खबर घेतली दयेन आनी प्रीती म्हाका सडयले तयार केला हांवें सगळींचे स्वीकार केली तर तुमी धवळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केली तर तुम्ही धवळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो प्रार्थुया भोव दयाळ बाबा तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या सपुताक तुवें दिलोय हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाची वडप कर चल हांव सर्वेस्परा मोजा भरभोशा कित्याक तूं मोका कोळता नितळसांव कावलाले ता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गोडी तूं शेळ्यांक चरयता शेळी हांव म्हजो पोस करता तुजे तावन हांव पयस पावताना पाटी हाड इनाक दवरता आजर हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कोळटा नितळसांव हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ परत कर म्हाका सांबाळटा अणवारांत आसतानी वारता पडलेल्या वेळार उठयता बरवसो म्हजो घट करता आजल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं मोका कोळटा नितळसांव कावलालेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ मुगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कुसचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन